गौरी वॉरियर्स पंगडान आई शांतादुर्गा या पंगडाचो 1-0 गोलाच्या फरकान हारयलो. माशेलांतल्या दुसऱ्या फ्लडलायट फुटबॉल लीगान घसघशीत जैत मेळयलें. 5 दीस चलिल्ल्या ह्या फुटबॉल सामन्यांत गौरी वॉरियर्स आई शांतादुर्गा आमने सामने आयले, पूण शांतादुर्गाक एकूय गोल मारपाक अपेस आयले. माशेलच्या धाडशकल स्टारान दुसरो फुटबॉल लीग माशेलच्या देवकी कृष्ण मैदानाचेर नोव्हेंबराच्या 2 ते 6 तारखेमेरेन घडोवन हाडिल्ली. एकूण 10 पंगडान हातूंत वांटो घेतिल्लो. 5 दीस ह्या 10 पंगडांनी एकामेकाचे विरोधात झुजून माशेलच्या अमयवाड्यावेले गौरी वॉरियर्स आनी वरगांवचो आई शांतादुर्गा पंगड फायनलींत पावलो आनी गौरी वॉरियर्स ह्या पंगडान आई शांतादुर्गा पंगडाक 1-0 गोलाच्या फरकान हारयलो. Corner, Divesh to take. Long to Kirtan and a header, free header. A big wide there. Gauri Shantadurga, Ai Shantadurga cannot find the target in these finals. Gabrish, long ball there for Krishna. Krishna was looking in the box to pass Maverick, but Kirtan a very good. Shantadurga. Divesh, a big one, but up high and away. Nobody could reach that delivery. Time is running fast and faster for Ai Shantadurga. Gavrish to kick the ball, and that's done. Here we have the winners with 1-0, won by Gauri Warriors. A goal of the final scored by Raghubir Shirolkar. Ai Shantadurga had an excellent game but could not find the target. Here we are. Again here. Gauri Warriors, the winners of the tournament. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.